विसा उपरांत तुमकां येवकार. काणकोणची झाड कणगां फामाद. ही कणगां चडशी काणकोणच्यानच येतात. झाड कणगां पिकोवपा खातीर शेतकारांक सुमार 4 म्हयने कश्ट काडचे पडटात. मात ह्या कणगांक जाय तितलो प्रेस मेळना अशी खंत शेतकार उक्तायतात. पळयात बबेश बोरकाराचो हो काणकोणच्या झाड कणगांचे रिपोर्ट. झाड कणगां ही काणकोणची खासियत. ह्या कणगांक गोंयभर मागणी आसता. गांवडोंगरी आनी खोतीगांव वाठारांत चड करून झाड कणगां रोयतात. रोंपां रोयल्या उपरांत सुमार 4 म्हयन्यांनी कणगां तयार जातात. झाडां उमटून काडून ही कणगां काडटात. त्या खातीर बरेच कश्ट पडटात आनी खूब वेळ लागता. गोंयभरच्यान ह्या झाड कणगांक मागणी आशिल्ल्यान लोक बरेच त्रास घेवन ही कणगां रोयतात. तशी आमकां दर मेळना. सादारण 5 ते 6 रुपया किलो वता. पूण आमी जे काम करता पयले जाल्यार 4 म्हयने खूब त्रास पडटा. हाका पयलीं पाल घालपा पडटा, नंतर रोवपा पडटा, माती घालपा पडटा आनी खंडांनी एकदम चड लोक जाय पडटा खणपा लागून. तर ही जावन आसात झाड कणगां. काणकोण सारक्या गांवांनी पयलीं पासून अशी कंदमुळां करपाची एक परंपरा आसा. अजूनय लोक करतात. जरी तांकां बाजाराक त्यांच्या कश्टाची दर सारकी मेळना तरी पूण अजून ते ही कंदमुळां करतात. प्रुडंट मिडिया खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर. म्हापशा चोरांनी डिजिटल वर्ल्ड हे मोबायलाचें दुकान फोडून सुमार 4 लाखांचो हात मारला. फाटल्या 4 दिसांत चोरांचें हें तिसरें कर्म. 4 दिसां फाटीं चोरांनी म्हापशा शेटीच्या दुकानांतल्यान वस्ती आनी बायलांच्या आंगावेली मंगळसुत्रां फारायल्लीं. चोरयो वाडल्यात, मात पुलिसांच्या हाताक अजून कोणूच लागूंक ना. शुक्रारा राती म्हापशांत चोरांनी डिजिटल वर्ल्ड हें मोबायलाचें दुकान फोडलें. चोरांनी शटरांचें कुलूप फोडलें. चोर सादे सुदेनी. सांगपाचें म्हळ्यार मेळटा म्हूण चोरांनी खंयचेय मोबायल व्हेले ना. म्हारग म्हारग मोबायलांचेरूच हात मारलो. 2 लॅपटॉप, मेमरी कार्डां असलो सगळो म्हाल फारायलो. ते भायर 1,20,000ची कॅश फारायली. सगळे मेळून सुमार चोरांनी 4 लाखांचो हात मारलो असो अदमास दुकानाचो धनी उक्तायता. And said the shop is open and we came to see the 2 locks were cut. The shutter was bent and opened. Inside, surprising to see that mobiles were not touched. When we went inside, we saw the expensive mobiles taken, HTC mobile. Cash has been taken from the drawers, bound into 1,20,000. But recharge vouchers have not been taken. This very experienced thief who knows exactly what to take. Total value of as of now, I've not taken a stock take, but around 4 lakh till now. चोरयेची कागाळ म्हापशे पुलिशेन दितकच पुलिसांनी दुकानार वचून नित्या भशेन पंचनामो केलो. पुलीस निरीक्षक राजेश कुमारान येवन पळोवणी केली. उपरांत सुणे आनी फिंगरप्रिंट तज्ञांनी वचून चवकशी केली. मात पुलिसांक कांयच मेळ्ळें ना. कांय दिसां फाटीं थिये शेटीच्या दुकानांतल्यो सुमार 4.5 लाखांच्यो वस्ती फारायल्ल्यो. तशेंच 2 बायलांची मंगळसुत्रां फारायल्लीं. मात पुलिसांक अजून कोणाचोच पत्तो लागिल्लो ना. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार श्यामसुंदर फट्टे. कांपाला वेलो खेळा प्राधिकरणाचो ग्राउंड रग्बी आनी हेर खेळां खातीर बऱ्यापैकी तयार करपाची येवजण खेळा प्राधिकरणान आंखल्या. एसएजीचो कार्यकारी संचालक M प्रभुदेसायान ही गजाल स्पश्ट केली. गोंय रग्बी फुटबॉल संघटनेन हे खातीर वावुरपाची तयारी दवरल्या. फुडल्या 2-1 म्हयन्यांत ग्राउंडाचें काम पुराय जातलें अशें प्रभुदेसाय म्हणटा. मात तरीकय कांपाल ग्राउंड सगळ्या खेळांक वापरूंक मेळटलो. मात काम चलता तो मेरेन थंय 2-1 म्हयने खेळपाक मेळचें ना. आशियाई रग्बी 7 फुटबॉल सर्त खरी कांपाला वेऱ्या ह्या ग्राउंडात जावपाची. पूण ग्राउंड खडबडीत आनी ताचे तण सारकें नाशिल्ल्यान रग्बी खेळपाक सारकें जावचें ना म्हूण ह्या ग्राउंडावेरी सर्त दुसरे कडेन डॉन बॉस्को ग्राउंडार व्हेली. पूण प्रभुदेसाय म्हणटा फुडल्या 2-1 म्हयन्यान गोंय रग्बी फुटबॉल संघटना ग्राउंड बऱ्यापैकी तयार करतली. Exactly a week ago, Mr. Anish Kenny and Colonel Goodwin, they came to me and they have a wonderful plan in which not only a rugby pitch would be laid, but it could be utilized for football and cricket as well. So as our policy is there, a lot of games would coexist. The Campal ground per se is a multi-purpose ground. So it's not that whatever we are going to do or they will do will be limited to rugby. We want to say it again and again that the facility would be also utilized for football and cricket.
How much time, when it would start on the ground, the work, and how about 2 months time to prepare. So maybe during those the period that they'll take to lay the pitch, maybe we will have to suspend few activities. But after that, it would be a lush green ground like you see here. So nothing like it. So the rugby union, Goa Rugby Union, would give their know-how. They have an expert in Colonel Goodwin. He has made a wonderful ground at the Army Institute in Ahmednagar. So we have decided to borrow his expertise, and that is how the ground will be laid. हो ग्राउंड सुदारल्यार हांगासरल्या हेर खेळांचो दर्जो सुदारपाच्या नजरेन ते बऱ्याक पडटले. पणजेच्यान आमचो खेळा संपादक नीरज प्रभू आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. आनी इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.